नमस्कार. गोवा टुडे ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. दामू नायक बीजेपीचो नवो गोय प्रदेश अध्यक्ष. एकूच अर्ज आयिल्ल्यान बिनविरोध. फाल्यां घोषणेची फॉर्मालदाद. खांब्यावेले केबल कातरचे न्ही म्हूण वीज खात्याक निर्देश दिवचे. केबल ऑपरेटर हायकोर्टात. पणजे उपरांत शुक्रारा मडगांवां कारवाय. ई म्हणटा एका खांब्यार 101 केबल. रोबोटिक्सात गोय देशात करतले लीड. येता त्या 2 वर्सांत गोयच्या खंयच्याच इंजिनियरिंग कॉलेजीत सीट रिकामे उरचे ना. मुख्यमंत्र्याक विस्वास. जीएमसीत सकाळच्यान सर्व्हर डावन. नंबर काडूंक लायनीक गर्दी. लोक तुंबलो. दनपारा डिनाचे वर्दी उपरांत नंबर ऑफलायन दिवंक सुरू. मंत्री म्हणटा जीएमसीची चूक ना. कोल्ड प्ले मुंबई कन्सर्टाच्यो 4 लाख मोडून 4 तिकेटी काडिल्ल्यो. कुरियर वाल्यान भलत्याकूच पावयल्यो. कुरियर वालो आनी कन्सायनमेंट घेतल्या आड कोलवा FIR. पर्वरे फ्लायओव्हराचे काम नेटान खांबे घालून जाले. आता जाल्ल्या खांब्याचेर स्पॅन घालपाचे काम पर्वरे मॅजेस्टिका सावन सुरू. 2 वर्साचे टार्गेट. आपलेच 5 म्हयन्याचे दुवेचो लाटण्यान खून केल्ले खातीर आवय आर्मिदाद दोरा फर्नांडिसाक जल्मटेप. 1.10 लाख फायन मारपाचे चिल्ड्रन्स कोर्टाचे आदेश. आनी नामनेचो गोंयकार फुटबॉलर आर्माद कुलासाक राष्ट्रपतीन भेटयलो. लायफटायम द्रोणाचार्य पुरस्कार. द्रोणाचार्य पुरस्कार मेळोवपी कुलास पयलो गोंयकार. बीजेपी गोय प्रदेशाध्यक्षा खातीर दामू नायकाचो एकूच अर्ज. शेनवारा प्रदेश अध्यक्ष म्हणून घोषणेची फॉर्मालदाद. दामू नायकाचो एकूच अर्ज आयिल्ल्यान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पदाची वेंचणूक बिनविरोध. बीजेपीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सलाच्या हजेरेंत दामू नायक बिनविरोध. गोंय भाजपाचो नवो प्रदेशाध्यक्ष म्हणून दामू नायक. दामू नायकाचो एकूच अर्ज आयिल्ल्यान घोषणेची फाल्यां फॉर्मालदाद. आज राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सलाच्या हजेरेंत बिनविरोध वेंचणूक जाली. माझे खातीर एक बरो आनंदाक क्षण. एक जगात वर्ल्डार नामना आशिल्ली एकमेव भारतीय जनता पार्टी जी रजिस्ट्रेशनान भितर म्हणजे डिजिटली रजिस्टर्ड केल्ली. म्हणजे अशे बेश्टे पेपरार बरोवन अशे बोगस कांय न्ही. एक 15 कोटी मेंबर आशिल्ले आनी अजुनूय मेंबरशीप वाडटा. कारण महाराष्ट्रान मेंबरशीप आनी अनेक जाग्यार इलेक्शन आशिल्ले कडेन जावं नाशिल्ली ती मेंबरशीप वाडटा. अशी 15 कोटी सदस्य आशिल्ली पार्टी आनी इल्लेशा गोंयान 4.5 लाख पर्यंत मेंबरशीप पाविल्ली अशी पार्टी. त्या पार्टीचो हांव एक सादो कार्यकर्तो आयज ह्या पदा पर्यंत पावला. हे सगळे गोंयचे जितले जुने नवीन हे सगळे जे कार्यकर्ते आसा तांच्या ह्या सगळ्या कार्याच्या बळाचेरच पार्टी ही व्हडली जाल्ली आसा. आनी म्हणून हांव तांचो पयलीं सगळ्यांत उपकारी आसा आनी खूब खूब बरें दिसता. आनी ह्या क्षणां हांव मुद्दामून याद करतलो की सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर आणि त्या वेळापासून श्रीपाद नाईक, पार्सेकर, आल्लेकर आणि बाकीचे सगळे मार्गदर्शकांनी ही पार्टी जी पळय फुडें व्हेल्या त्या परंपरेक कायम रावन ह्या पार्टीचो ध्वज आसा दुरा आसा ते यशस्वीपणे व्हरपा खातीर हे सगळे फाटले आतांचे आणि नवीन आता आणि येणारे सगळे जे कार्यकर्ते आसात तांचे सगळे फुडें वचपाक ऑफिशियली करून नॉमिनेशन सिंगल नॉमिनेशन झाला. सो ऑफिशियली टुमोरो 11 o'clock डिक्लेअर करतलो. सो आय विश हिम ऑल द बेस्ट. आणि सदानंद बाब कर्नाटक बरें 5 वर्सां काम बरें केलें. आय एक्सपेक्ट दामू टू डू द सेम एंड मे बी आउट फॉर कमिंग ऑल्सो. माझे वेल विशीस ताका आसतलेच. आमच्या मतदारसंघात दामूचे वेल विशीस आसतलेच. सो ऑन बिहाफ ऑफ कुट्टोळी कॉन्स्टिट्युन्सी, ऑन बिहाफ ऑफ मी एज MLA, आय विश दामू बाब all the best in taking the party in a different direction and in a forward direction. Bureau Report, Prudent.
खाम्यावेले केबल कातरचे न्ही म्हूण लायटीच्या खात्याक निर्देश दिवचे. प्रकरण कोर्टात असताना लायटीच्या खात्याक केबल कातरूंक शकना. गोयचे केबल ऑपरेटर हायकोर्टात. इतले मजगती पणजे उपरांत शुक्रारा खात्यान मडगांवां लायटीच्या खाम्यावेले केबल कापले. ई काशीनाथ शेटये म्हणटा एका खाम्यार खंय 100 केबल खांबे पडपाक पाविल्ले, कागाळी आयिल्ल्यो. लायटीच्या खांब्यावयले केबल कातरचे न्ही म्हूण वीज खात्याक निर्देश दिवचे म्हूण केबल ऑपरेटर कोर्टात पावले. मात शुक्रारा वीज खात्याची कारवाय सुरूच आशिल्ली. मडगांव कारवाय करून विजेचे खांब्यावयले केबल तोडले. कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेट्ये म्हणटा एका खांब्यार खंय 100 केबल आशिल्ले, खांबे पडपाक पाविल्ले. सर तुम्ही आयज मारगांव हांगासर तुम्ही केबल आशिल्ली लास्ट टायम तुम्ही पणजे हांगासर कट केल्ले. ते म्हाका 2-3 पोलाचे ते कंप्लेनी आयिल्ल्यो, ती स्टेबिलिटी चेक करपाक गेलो. ते स्टेबल पोल पडपाक शकताले. ते पोल इतले केबल ताजेर बांदलेले की ताजी कॅरिंग कॅपॅसिटी काबार जाल्ली. ताजेर अराउंड 100 केबल्स आशिल्ले. तर ते केबल 100 केबल्स बीन बांदून ताजेर बंच केबल आशिल्ले, सगळे आशिल्ले आनी तो खांबो पडत जाल्यार इट वॉज म्हणजे सेफ्टीक प्रॉब्लम आशिल्लो तो लोकांचे. सो वी हॅव रिमूव्ड दीस 4 पोल्स, 4 केबल्स फ्रॉम दीस पोल्स. सो आनी खंय तुम्ही आमकां कोणें पळय पात्रांव पोल समज जर तो वीक आसा आनी ताजेर हॅप हॅझर्डली जर ते बांदलेले आसत जाल्यार वी वील रिमूव ते. वी कॅनॉट प्ले विथ द लायफ ऑफ द सिटीजन ऑर आवर कस्टमर्स. फाल्यां आमचेर येतलो तो पोल पडलो जाल्यार आमचेर येतलो. एज पर स्टेबिलिटी तांणी आमचे कडल्यान एनओसी बीन काय घेवंक ना. म्हणून आमकां इतले ते बांदलेले आशिल्ले, ते चड बांदलेले आसा सगळ्यांचे. सो कितें आसा ते आमी हे समज कोणाची कंप्लेन आशिल्ली म्हजे कडेन, ती कंप्लेनाक लागून आमी ते क्लियर केला. ओके. सो बाकीच्यांक तुमी अजून हाडला ते 31 तारखेर तांकां टायम दिताय सर. हय तांकां हे पूण जे पोल पळय आमकां कंप्लेन येत आपल्याचेर आनी आमकां जर दिसत ते पोल सामके डेंजरस हेतून स्थितीन आसा म्हणून जाल्यार वी वील आमी ताजे पळयतले. आमी 1 तारखेक रावचे ना, 1 तारखेकूय रावचे ना. आमी पयलीं क्लियर करतले कित्याक तो पोल पडलो जाल्यार इट वील कम ऑन अस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बेंगलोर पुणे सारख्या शहरांच्या तुळेत गोय रोबोटिक्स आणि कोडिंगात बरे फुडें पावला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. येता त्या 2 वर्सात गोयच्या खंयच्याच इंजिनियरिंग कॉलेजीची सिटां रिकामे उरचे ना. ह्या शाळांनी सुरू केल्ल्या कोडिंग आणि रोबोटिक्साक लागून खंय शक्य जातले. खरोखरच म्हणजे एकदम आनंद तर जालोच, बट आमी अचिवमेंट ज्यो केल्या त्यो जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता कंपॅरिजन वीथ द आमी जाका मेट्रोपॉलिटन सिटी म्हणटा किंवा ज्यो IT सिटी म्हणटा, IT हब म्हणटा, हांच्या पेक्षा कितलेशेच आमी फुडें आसा हें म्हणपाक कांयच हरकत ना. आनी म्हाका मनाक आनंद जाता, तो आनंद चड जाता कारण बेंगलोर, पुना, मुंबय, चेन्नई ह्या सारकेल्यो ज्यो IT हब आशिल्ल्यो सिटीज आसा हांच्या पेक्षा आमी खूप फुडें पावल्या. हांव खरोखरूच मना पासून तुमचें खूप अभिनंदन करता. आनी हे अचिवमेंट म्हणजे आमीच आमची फाट ठोकून घेयना. दॅट यू पीपल हॅव प्रूव्ड इट. म्हणजे जेन्ना आमी हांव म्हणटा की इट इज एन बेबर्स इंडिया चॅलेंज 2024 ह्या हातूंतल्यान जवळपास 4 भुरगे हे आमचे पयल्या 4 रँक अचीव करता. आनी ऑल ओवर इंडिया जेन्ना 100 भुरग्यांचे शॉर्टलिस्ट जाता त्या 100ांत म्हणजे 2.5 लाखांतल्या 100 शॉर्टलिस्ट जाता त्या 100ांत 22 भुरगे ह्या माणकुल्या गोंयांतले आसा. दिस इज अवर एक्सपिरियन्स. आज जवळपास 462 स्कुलां 442 स्कुल्स आमी कोडिंग आनी रोबोटिक्स शिकयता. आमकां एक काळ आशिल्लो, मदीं पिरियड आयलो की आमच्या इंजिनियरींग कॉलेजीन 50% सीट्स भरना जाले. पूण हांव परत सांगता, फुडल्या 2 वर्सांच्या भितर गोंयांत एकूय इंजिनियरींग सीट रिकामी उरचो ना ही म्हजी गॅरंटी आसा आफ्टर युअर कोडिंग एंड रोबोटिक्स स्कील. दीस इज अचिवमेंट. ही अचिवमेंट आसा फुडल्या 2 वर्सांनी, कारण कोडिंग आनी रोबोटिक्स शिकलेले भुरगे फ्रॉम द नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स ते 12th पास जातात. आमी स्कीम स्टार्ट केल्या उपरांत ओनूट 11th गेले फर्स्ट बॅच. नेक्स्ट इयर ती 12th वता, म्हणजे आमची 9th 10th जाली ती नेक्स्ट 12th वता. आनी एका वर्सा उपरांत 21 सीट इंजिनियरिंगाचो बेकार उरचो ना. ऑटोमॅटिकली जी क्रिएटिविटी आसा, जे इनोवेशन आसा हें तांच्या तकलेंत भरिल्लें आसा. आतां जे कितें करपाक शकता आमी हें तांकां तांचो कन्सेप्ट क्लियर जाल्लो आसा. आनी हेजी पुराय क्रेडीट जर खरी कोणाक वता आसत जाल्यार 67 आमचे जे कॅर्सचे टिचर्स आमी जे अपॉयंट केला पळय तेजी क्रेडीट तांकां वता. जीएमसीत सर्व्हर डावन जाल्ल्यान नंबर काडूंक आयिल्ल्या लोकांची लायन तुंबली. दनपारच्या 12:30 मेरेन सर्व्हर डावन. लोक बरोच वेळ तिश्तत उरले. निमाणे डिनान त्या विशीं विचारल्या उपरांत ताणें नंबर ऑफलायन दिवपाची वॉर्द दिली. साजे सर्व्हर जाग्यार पडलो. आतां नंबर दिवपाक सुरवात जाला.
मंत्री विश्वजीत म्हणटा हे आदी असलो प्रकार केन्नाच जावना, जीएमसीची कसलीच चूक ना. सध्या आमी आसा ते जीएमसी बांबोळे हांगासरचे कारण आहा ते म्हणल्यार आमकां खूब जाणांनी कॉल केले सांगले की सध्या नंबर काडपाक लायनी लागलो आसा. खास करून आतां आमी हांगा आयले त्याच्या उपरांत आतां सध्या लोक अजूनय लायनी लागले आसा आनी लोक हांगासर मोठ्या प्रमाणात लोक जीएमसी येता. खास करून सावथाच्यान येता, नॉर्थाच्यान जवळपास 1500 पेशंट डेली हांगा विजीट करता आनी तांकां अजूनय थोड्या जाण नंबर मेळोंक ना. आनी आमकां फोन आयलो तो म्हणल्यार सावथाच्यान एक काणकोणच्यान भुरगो आयलो आवयक घेवन आनी ताका अजूनय नंबर मेळोंक ना. आनी तेंचो प्रश्न असो आसलो की आतां आमकां हेच्या उपरांत डॉक्टर केन्ना मेळटलो नंबर मेळ्ळा उपरांत. ताच्या उपरांत आमी डिनाक कॉन्टॅक्ट केलो. डीन सध्या ओपीडीत आसा. तांच्यांनी म्हाका आपल्या स्टाफाक धाडलें आनी तेंच्यांनी स्टाफान आमकां सांगलें ज्या प्रमाणे की ते म्हणटा सध्या सर्वर डावन आसा, ताका लागून तेंच्यांनी सध्या ऑफलायन तरेन सध्या हांगासर नंबर दिवपाक सुरवात केल्ली आसा. बट टायम परत जाला सध्या तो 12:30. ताका लागून लोक अजूनय हांगासर लायनीक रावलेले आसा नंबर काडपाक. सो अशा तरेन लोकांची सध्या तारांबळ जाल्लेली आसा. इतले मजगती जीएमसीत असलो प्रकार हे आदी केन्नाच जावंक ना. हातूंत जीएमसीची कांयच चूक ना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. मिस्टेक जीएमसीचो न्हू तो मिस्टेक आयज पर्यंत केन्ना तशें जावंक ना. एन प्लस आमचे HMIS ऑलरेडी काम चालू जाल्लें आसा असले विशय. पण हो विशय जो जाला तुमी आयज हांवें पळयला खंयच्या तरी चॅनलाचेर. आय हॅड ऑल्सो चेक्ड आफ्टर आय सॉ केम ऑन वन ऑफ द चॅनल. बट इट्स नॉट अ मिस्टेक ऑफ जीएमसी. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. कोलवा एकल्यान कोल्ड प्ले मुंबय कॉन्सर्टाच्यो 4 तिकेटी ऑनलायन घेतिल्ल्यो. 3,86,000 मोडून 4 तिकेटी घेतिल्ल्यो. कुरियर वाल्यान त्यो ताका डिलिव्हर करपाच्यो सोडून कसलेच व्हेरिफिकेशन करिनासतना दुसऱ्या एकल्याक तिकेटींचे कन्सायनमेंट दिले. कोलवा पुलिशेन कुरियर आनी कन्सायनमेंट घेवपी दोगांचेरूय फटवणुकीचो FIR केला. कोलवा पुलीस स्टेशनार एक कंप्लेन रजिस्टर जाला. कंप्लेन अशें की कोलवाचो एकल्या मनशान जो कोल्ड प्ले शो आसलो बॉम्बे ताका 4 तिकेटी बूक केल्ली आनी त्यो तिकेटी ताणें ऑनलायन बूक करून पेमेंटूय केलो. पेमेंट केलो सुमार 3,80,000 आनी ह्यो तिकेटी ताका थ्रू कोरियर सर्वीस कोलवा पावच्यो आसल्यो. पूण अशें जालें की जो कोरियर पर्सन जो ह्यो तिकेटी घेवन येयलो तो आयलो कोलवा आनी ताणें बोल्ल्या मनशाक दिली आनी तो गेलो. पूण जेन्ना ह्या मनशान जाणें बरेंच पयशे पे करून ह्यो तिकेटी बूक केल्ल्यो ताका तिकेटी पावूंकच ना. तेन्ना ताणें इन्क्वायरी केली. तेन्ना ताका गमलें की बाबा त्यो तिकेटी ऑलरेडी ताका डिलिव्हर जाल्यात म्हणून. आनी ताका अशें गमलें की त्यो तिकेटी ताका पावूंक ना. सो ताणें आतां कोलवा पुलीस स्टेशनार जो कोरियर डिलिव्हर करपाक येयल्लो त्या मनशाचेर तशेंच जाका ह्यो तिकेटी पावल्यो तांचेर कंप्लेन रजिस्टर केला आनी कोलवा पुलीस हे कंप्लेनान इन्क्वायरी करतात. प्रुडंट मिडिया खातीर कोलवा सावन सावी डायस. परवरे फ्लायओव्हराचें काम सध्या नेटान चल्लां. फ्लायओव्हराचे खांबे घालून जायत आयल्यात. आता तयार खांब्यांचेर परवरे मॅजेस्टिका सावन स्पेन घालपाचें काम नेटान सुरू केलां. 2 वर्सां भितर फ्लायओव्हराचें बांदकाम पुराय करपाचें टार्गेट. आमी सद्याचे परवरी आनी तुमी सद्या पळोवपाक शकता फाटल्यान जे फ्लायओव्हराचें काम चालू आसा. परवरी फ्लायओव्हर जो मॅजेस्टिका कडेन स्टार्ट जाता टील गिरी सद्या जो फ्लायओव्हर कंप्लीट जाता. हो एकदां फ्लायओव्हर कंप्लीट जालो की जे ट्रॅफीक जॅम आसा परवरी चडशें ते जावपा ना. कित्याक तर हो फ्लायओव्हर मॅजेस्टिका कडेन स्टार्ट जाता तो गिरी सोंपता आनी जे लोकांक ट्रॅवल करपा आसा तांकां परवरी येवपाचें ना तांकां डायरेक्ट हो फ्लायओव्हर घेवन डायरेक्ट पणजी येवपाक शकता. तशेंच पणजेच्यान लोक डायरेक्ट म्हापशा वचपाक जाय तांकां डायरेक्ट हो फ्लायओव्हर घेवन डायरेक्ट ते म्हापशा वचूंक शकता. पूण आतां सद्याचें काम आसा फ्लायओव्हराचें ते कारणान खूब ट्रॅफीक जॅम जाता. पूण आमी एक गजाल पळयली ती म्हणल्यार जे काम आसा तें खूब फास्ट आसा. फाटींच हांगसरले MLA परवरीचे तशेंच ट्युरिजम मिनिस्टर तेंच्यांनी म्हणलेलें की हो फ्लायओव्हर 2 वर्सां भितर कंप्लीट जातलो म्हणून. अशें पळोवपाक दिसता बी की जे स्पिडीन हें काम चालू आसा की हो 2 वर्सां भितर कंप्लीट जातलो असो. पिलर्स जे आसा जे फ्लायओव्हराचे ते सगळे रेडी जाल्ले आसा आनी आतां जे पिलर्साचे वर जे स्पेन्स घालता ते घालपाक स्टार्ट केल्ले आसा. तेंच्यांनी स्पेन्स घालपाक स्टार्ट केल्ले आसा ते म्हणल्यार मॅजेस्टिका कडेन जो फ्लायओव्हर स्टार्ट जाता थंयच्यान ते स्पेन्स घालपाक सद्या स्टार्ट केल्ले आसा आनी जो कामाचो प्रोग्रेस आसा तो खूबच फास्ट आसा. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक.
आपल्याच 5 महिन्याच्या दुवेचो लाटणे मारून खून केल्ली आवय आर्मिदा दोरा फर्नांडिसाक जल्मठेप चिल्ड्रन्स कोर्टान ख्यास्त फरमायली. बरोबर 1,10,000 फायन. 2022 बार्देसात ही घडणूक घडिल्ली. The Panji Children's Court has awarded life imprisonment to the convict Armanda Dora Fernandez for murdering her own 5-month-old child. This is the case of August 2022 when the Sirsai resident Armanda had beaten to death her own 5-month-old child. This case was investigated and charge-sheeted by Kulwale police, and after trial of around 1 year, the Panji Children's Court has now convicted and awarded life sentence to the convict Armanda Dora Fernandez. Mukesh Kumar for Prudent. गोयचो फुटबॉल कोच आर्मोद कुलासाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूच्या हातान द्रोणाचार्य पुरस्कार भेटयलो. दिल्ली जाल्ल्या सुवाळ्यात ताका पुरस्कार भेटयलो. कुलासाक ताच्या फुटबॉलांतल्या मोलाच्या योगदाना खातीर हो लायफ टायम पुरस्कार फावो जाला. द्रोणाचार्य पुरस्कार फावो जाल्लो कुलास पयलो गोंयकार. फोंड्या कवळ्या एका आश्रमांतल्यान एक चली गायब जाला. फोंड्याच्या पुलिसांनी अनवळख्या आड अपहरणाची केस केला. पुलीस चौकशी करतात. ब्रेस्तार सावन ती चली बेपत्ता. कोण म्हणटा पळून गेला, कोण म्हणटा उखलून व्हेला. प्रकरण कितें तो आजून निश्चित ना. नमस्कार. काल सकाळी फोंडा तालुका भितर एका आश्रमाच्यान एक चली गायब जाल्ली आसा आनी त्या आश्रमाचे जे हेड आसा तांणी फोंडा पुलिसींक ऑलरेडी कंप्लेंट नोंद केल्ली आसा. काल सकाळी 7 ही चली गायब जाल्ली आहा आनी पुलिसांनी किडनॅपिंग केस रजिस्टर केल्ली आसा आनी पुलीस सद्या तेजे शोधान आसा. सो ऑलरेडी काल 7 आनी आयज सकाळ पर्यंत तेजे जे फोटो आसा ते सगळे पोलीस स्टेशनाचेर तशेंच रेल्वे स्टेशनाचेर फोंडेचे पोलीस स्टेशना वयल्यान सर्क्युलेट जाल्ले आसा. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक. गोंय कोंकणी अकादमीचे पुरस्कार जाहीर. वर्स 2022, 23 आनी 24 अशे 3 वर्साचे पुरस्कार जाहीर जाल्यात. प्रुडंट नेटवर्काचो एडिटोरियल डायरेक्टर प्रमोद आचार्याक कोंकणी प्रसार माध्यम कला कौशल्य पुरस्कार फावो जाला. 3 वर्साचे 51 पुरस्कार जाहीर. या 3 वर्सांचे जे पुरस्कार आसा ते साहित्य पुरस्कार म्हळ्यार ग्रंथ पुरस्कार आणि सेवा पुरस्कार. साहित्य पुरस्कारा भितर एकूण 9 वळेरी आसात. त्या 9 वळेरीचे पुरस्कार दिल्यात आणि भाषा सेवा जो पुरस्कार आसा ते एकूण 8 वळेरी आसात. अशे 8 आनी 9 17 वळेरीत आयचे हे सगळे पुरस्कार आसात ते घोशीत जातात. कोंकणी प्रसार माध्यमांत कला कौशल्य हो जो पुरस्कार आसा तो 22व्या वर्सा भिकू नायक हांकां फावो जाला. 23व्या वर्सा अतुल पंडीत हांकां फावो जाला आनी 24व्या वर्सा प्रमोद आचार्य हांकां फावो जाला. कोंकणीची सेवा करपी वेगवेगळे पुरस्कार दितात. पुनू वर्सा 22, 23 आनी 24 अशे 3 वर्सांचे पुरस्कार आज आमी घोशीत करपाचे आसात. गोवा कोंकणी अकादमीच्या कमिटीन हे 3 वर्सांचे पुरस्कार जे पयलीं दिवपाचे उरिल्ले ते एका बरोबर दिवचे अशी सुचोवणी केली आनी त्या सुचोवणेक अनुसरून हे 3 वर्सांचे पुरस्कार आज आमी घोशीत करता. 2021, 22 हो काळ चड करून कोविडाचो काळ आशिल्लो. त्या काळांत थोडी पुस्तकां कमी संख्येन बी आयल्या. रोमी जावं देवनागरी असो भेदभाव करिना. जे रोमींतल्यान बरोवपी आसात आनी रोमींतल्यान बरयल्ल्या पुस्तकांक सुद्दां आज सुद्दां ह्या आज जी पुस्तकां वाचतात पुस्तकाचें नांव वाचतात तातूंत रोमी पुस्तकां आसात. हे सगळे पुरस्कार राजभास दिसा 4 फेब्रुवारीक आमी राजभवनाचेर एक खाशेलो सुवाळो घडोवन हाडटले आनी त्या सुवाळ्याक हे सगळे पुरस्कार जे आसा ते प्रदान करतले. 24वा लोकोत्सव पणजे सुरू. आज पणजे उक्तावणाचो दबाजो जालो. आज सावन 26 जानेर मेरेन लोक उत्सव चलतलो. अनु लोक उत्सवात 20 राज्य वांटेकार 600 कलाकार परफॉर्म करतले. 25 तारखेर राज्य आनी युवा सुजन पुरस्कार भेटयतले. ह्या लोक उत्सवाक गोंयभरच्यान लोक येतात. वेगवेगळ्या राज्यांनी लोककला, हस्तकला ह्या उत्सवाचे अट्रैक्शन. इस तरह की कला हमें देखने के लिए चाहे वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा, चाहे गुजरात जाना पड़ेगा, चाहे मणिपुर जाना पड़ेगा, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे हमें बाकी सभी स्टेट्स की कला यहाँ देखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेगी. यही विविधता से एकता हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे साकार करेंगे. और बस इतना ही कहता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन
जो विकसित भारत का सपना हम जब साकार करने जा रहे हैं, तो विकसित भारत जब मोदी जी बोलते हैं तो विकसित भारत इन ऑल सेक्टर्स, इट इज इन द नॉलेज सेक्टर, इनोवेशन सेक्टर, इंक्लूडिंग द कल्चरल सेक्टर। आज हमारा कल्चर जो ग्लोबली प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं, यही कलाकार है। पळयतकच लक्षात येना, पण बारकायेन जर पळयलें आसत जाल्यार सगळे गोंयचे जे कितें आसा ते सगळे ह्या सेटा भितर तांच्यांनी केल्लें आसा। आनी त्यामुळे वेगवेगळे देशातले वेगवेगळे कलाकार जे आसात, आपल्या स्टेटीतली कला जी आसा तेजे सादरीकरणूय हांगा करतले। वेगवेगळी स्टॉलाच्या माध्यमांतल्यान त्यांच्या गांवा भितर जावपी जे वेगवेगळे पदार्थ आसतले, वेगवेगळे जे कितें वस्तू ते तयार करतात, बारीक बारीक कारागीर, तांकां हांगा सेल करपाक एक संदी मेळटली। ट्रायबल क्राफ्ट विलेज कला अकादमीच्या आमच्या एंट्रन्साक जो सुमार जागो आसा थंय आमी ताजी आज उबें केल्ली आसात आनी ताचे उद्घाटनूय जाल्ले आसात। खरें म्हळ्यार ही गोंयची संस्कृती जी आसा संपूर्ण भारतभर जर आज कोणीन जर तिगून जर दवरली आणि कोणीन जर ते आज पर्यंत मुखार जर वता जाल्यार हे आदिवासी समाज किंवा ट्रायबल पीपल अक्रॉस द इंडिया। बुलेटिन इतल्यार सोंपता। हे न्यूज बुलेटिन पळोवपाक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार। फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार। कीप वॉचिंग प्रुडंट। नमस्कार।